श्री विजयदुर्गा देवीची मूर्ती ही प्रकट झाली अशें हांव समजतां. गेल्या कित्येक वर्षां डॉक्टर कालिदास वांयगणकर आणि तांच्या सहकारी हांगाचे हांणी ह्या स्थानाचें औचित्य शुचिता ही कायम रावपाक जाय म्हणून लढो दिलो, मार खालो, तरेतरेचे अत्याचार सहन केले ताणें. पण ताणें एक गजाल सोडली ना, की गोंयच्या दृश्टींतल्यान म्हणजे केवळ सांकवाळ न्ही, हें श्री क्षेत्र शंखवाळ अशें मोठें तीर्थक्षेत्र आशिल्लें, तर ताजें परत एकदां पुनरुद्धार करून परत पुनर्प्रतिश्ठापना जावची अशा पद्दतीन तांचो हो विशय चालू जाल्लो आसा. सगळ्या गोंयची श्रद्धा ह्या ठिकाणच्या विजयादुर्गा देवीचेर आसा. ताचें कारण अशें की पोर्तुगीजांनी जी देवळां उद्ध्वस्त केलीं, म्हणजे सादारण 800 ते 1000 देवळां उद्ध्वस्त केलीं. 800 देवळांचो उल्लेख आसा प्रत्यक्ष इतिहासान आणि काही देवळांचो ल्हानसान देवळांचो उल्लेख ना. तर त्या ठिकाणी पोर्तुगीजांनी चर्चीस बांदल्यो. एकूच स्थान आतां गोंयांत शिल्लक आसा, तें म्हणजे विजयादुर्गा देवीचें प्राचीन मंदिर जें आसा तें स्थान अशें आसा की पोर्तुगीजांनी थंय चर्च बांदली ना. आमी स्वतंत्र जाले, गोंय मुक्त जालें, स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जालीं, गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां वयर जालीं, जाल्यार आमकां अधिकार आसा ह्या प्रजेक पोर्तुगीजां पयलीं जी वेवस्था आशिल्ली, जी संस्कृती आशिल्ली, ज्या प्रकारचें धार्मिकता आशिल्ली ती परत प्रस्थापीत करप हो हांगाच्या प्रजेचो धर्म. डॉक्टर कालिदासांचें जें हें चल्लां, यत्न तांचो जो चल्ला, ताच्या फाटल्यान भावनीक दृश्ट्या सबंद गोंय जोडलें गेल्लें आसा. आतां पर्यंत बऱ्याच संघटनांच्यो ही मूर्ती मेळ्ळ्या नंतर बैठको जाल्यो, हांगा तांच्या समवेत हें जालें. सादारणपणे म्हज्या म्हायती प्रमाणे, म्हणजे हांव आतांच हांगा आयलां, सादारणपणे 2,000 लोक गोंयच्या तरेतरेच्या भागांतल्यान, सगळ्या तालुक्यांतल्यान हांगा येवन गेले. आणि सगळ्यांक आतां अशें दिसलां, आणि ही हिंदू भावना आसा, ही धार्मीक भावना आसा. प्रत्येक मनशाक धार्मीक भावना आणि आपल्या हाजी देव देवतां बद्दल जी श्रद्धा आसता ती दवरपाचो अधिकार आसा. हिंदू समाज हांगाचो गोंयांतलो जो आसा तो अधिकार मागता की जी पोर्तुगीजांनी तोडलेलें जें मंदीर आशिल्लें प्राचीन, ताज्या जागेन आतां डॉक्टर कालिदासान सांगिल्ल्या प्रमाणे अन्याय जाला ताजेर, म्हणजे प्रत्यक्ष सरकारान अन्याय केला. ताजें पुरातत्व खातें जें आसा ताणें अन्याय केल्या. जी आक्षेप स्थानीक जनतेन आनी भक्तगणांनी केले ताका कांय उत्तर दिनासतना थंय एन्क्रोचमेंट जो चालू जालो, हस्तक्षेप जो भायल्यांचो चालू जालो, तो हस्तक्षेप चलूंक दिलो गव्हर्मेंटान. गव्हर्मेंटान ताजेर कांय एक्शन घेतलें ना. म्हणजे गेलीं 10 वर्सां हांव पळयतां ते लढो दितात हांगा, आणि 10 वर्सां हे सगळे बारीक सारीक गजाली ज्यो जाल्या त्यो गजाली गव्हर्मेंटाच्या आर्किओलॉजीच्या कानाचेर घातिल्ल्यो आसा, लेखी घातिल्ल्यो आसा, पण ताजेर कांयच एक्शन जावना. आणि दोतोर म्हणटा त्या प्रमाणे आतां हें मेळ्ळ्या बरोबर मूर्ती एकदम जाग आयली तांकां. आमी कशें येतले? शेवट हांवें म्हज्या पदरचे टॅक्सी केली आनी ताका हाडलो थंय, ते पळोवपाक लायले आनी मागीर पळयलें. ही अनास्था सरकारची आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन, आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट सुद्दां आपलें काम करिना. त्या सरकारचे इशारे कितें आसा, राजकारणाचे पत्ते कशे हालतात ताजेर लक्ष दवरतात आनी काम करतात. ते एकदम रातचे डॉक्टर कालिदासांच्या घरा कडेन कशें पावले, तर मुर्ती आमकां जाय म्हणून सांगपाक आनी कितें करपाक जाय म्हणून. हें दुर्दैव म्हणून, हें बरोबर न्हय. हें लोकांच्या श्रद्धांक तडो दिणारो हो विशय आसा. लोकांच्या श्रद्धे कडेन खेळपाचो कोणें प्रयत्न करचो न्हय. गोंयभरांतल्यो हिंदू संघटना ज्यो आसा तांकां अशें दिसता, आनी दिसणें स्वाभावीक, जशें पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आसात, राष्ट्रपती आसात, हें सगळें मंत्रिमंडळ आज जें आसा तांकां जशें श्री राम मंदीर जावपाक जाय त्या ठिकाणी रामाच्या जन्मस्थानाचेर अशें जशें दिसलें, तशें आमकां दिसणें स्वाभावीक आसा. ताजेर खंयचोच सरकार, खंयचेच आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ताच्या विरोधान वचूंक शकना. हांगाच्यो स्थानीक भावना आसा, स्वतंत्र गोंयचे, स्वतंत्र भारताच्यो भावना आसा, त्यो तुडोवपाक आमी कोणाक दिवचे ना. धर्म भावना, लोकभावना गोंयची ही हें करचें न्हय, म्हणजे ती चिड्डूची न्हय. आणि हिंदू जी आसा ही तांचें धार्मीक स्थान जें आसा तें थंय निर्माण करपाचो अधिकार हो बहाल करचो. सगळे लोक अशें आसात की आज विजयादुर्गा देवी प्रकट जाली हें आश्चर्य सगळ्यांक.
आनी एक कितें तरी डिझायन ताजो सृश्टीचो आसतलो ताज्या फाटल्यान अशें आमकां दिसता. आनी त्यामुळे आतां ह्या भावनेक जोर आयलो की हांगा पुनरुद्धार समिती आसा मंदिराची, ह्या विजयादुर्गा देवीच्या, ती ऑलरेडी आसा, काम करतात ते तरुण हांगा. तर जणू काय तांणी केल्लो संकल्प पूर्ण करपाकूच देवी आयल्या काय कितें म्हणून आमकां अशें दिसता की ह्या देवीचें वेवस्थीत तिका मूळ रुपान हाडून ताजेर जें कितें करपाचें आसा तें हांगा करचें तांच्यांनी येवन, अशा पद्दतीचें प्रोविजन आसा. काल ऑफिसर जे आयले, वरद सबनीस म्हणून दत्तराज देसाय, तांणी सुरवातीक तांकां सांगलें की आमी हांगाच येवन तें जें कितें आसा तें पळयतले म्हणून, ताजो टेस्ट जो कितें करपाचो आसा तो करतलो. तसो करपाक कसलोच प्रत्यवाय ना. पण प्रत्येक गजाल हिंदूची उखलतले आनी आपल्या कस्टडीन व्हरून दवरतले हेंच चलचें ना. आनी हें चलूंक गोमंतकीय दिवचो ना. ताजें भरपूर मूल्य दुर्दैवान सरकाराक चुकोवचें पडटलें काय कितें अशें म्हाका दिसता. त्या भानगडीन सरकारान पडचें न्ही. जश्यो बाकीच्या धर्माच्यो भावना हांगा सरकार जपत आयल्या, तश्यो आतां थोड्यो हिंदूच्यो भावना सुद्दां सरकारान जपचें अशें म्हाका दिसता. डॉक्टर कालिदास आनी तांचे साथीदार जे हांगा तीर्थक्षेत्र शंखवाळ हें परत ताजो पुनरुद्धार जावचो म्हणून विडो तांच्यांनी जो वतलो, तांच्या फाटल्यान सगळी गोंयची जनता उबी करपाचें निश्चित केलां. अनेक संघटना हिंदू ज्यो आसा तांच्यांनी मेळून. आनी हो इश्यू हो गोवा लेवल इश्यू आसा, हो केवळ सांकवाळ इश्यू ना अशें हांव परत एकदां सांगता. हें डेप्युटी कलेक्टराचें पत्र जें आयलां तें डेप्युटी कलेक्टरान फाटीं घेवचें पत्र की ती मुर्ती ताब्यान दिवची म्हणून. अरे मुर्त्यो ताब्यान गेल्ल्यो खंयच्या कोनशाक पडल्या तें एकदां म्युझियमान पळोवंक जाय. हांव पणजेकार, हांव जाणा कश्यो दवरल्या मुर्त्यो आनी कितें कितें तें. आनी बाकीच्यो मुर्त्यो ज्यो हांगा मेळिल्ली मुर्ती ती व्हरून ओल्ड गोंयच्या म्युझियमान दवरल्या. आनी जळीमळी खंय तरी व्हरून उडयतले ज्या ठिकाणी श्रद्धेन तिची पुजा जायना, तिका फुलां वाहिलीं वचना. अरे हे मुर्त्यो कोणाच्यो? आमी फॉरेनाक आसा, आमी पोर्तुगालाक आसा, आमी पाकिस्तानाक आसा. आमच्या देवाची, आमच्या मुर्तीची पुजा करपाचो अधिकार हिंदूंक कित्याक दिनात तुमी काय म्हणून? त्यामुळे हाजो विचार करचो सरकारान गांभीर्यान. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट शाणें जावचें, आपली अक्कल वापरची, पॉलिटिकल हस्तक्षेप तांच्यांनी टाळपाचो. आनी डेप्युटी कलेक्टराक आमी गोंयच्या जनतेच्या वतीन हें करता की तुज्यो पुरो जाल्या आतां ऑर्डरी बिर्डरी. बाकीच्या कडेन तुमी ऑर्डरी काडल्यो ना मरे. ज्या वेळाचेर डॉक्टर सांगतात हांगा हस्तक्षेप जालो म्हणून, देवीच्या जाग्यान तळी बुरयली, वड मारलो, झाडां मारलीं, समतल केली जमीन बुलडोजर घालून, त्या वेळाचेर तुमी हस्तक्षेप केलो ना मरे. आतां तुमी हस्तक्षेप करपाक आयले, हें चलेगा नाही.